डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशना खाला सरकार एक समिती नेमपाचे विचारात आसा म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगले। एकदा कमिटी थारली काय ते कमिटी वरवीं DMF जे निर्णय घेता ते चालीक लायतले। गोंयच्या सांगे, दिवचल आनी धारबांदोडा हे तालुक्यांतले कांय गांवांनी पिवपाचे उदकाची कमतरता आसा हेय सरकारान हायकोर्टा मुखार मान्य केला। NGOन हायकोर्टान घाल्ले PILच्या सुनावणे वेळार गोंय सरकारान सांगले ते अशे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाक काम करपा खातीर ज्या मांडावळीची गरज आसा ती अजून थारिल्ली ना, ती फाउंडेशनाच्या फुडले बसकेन थारतली। फुडली बसका हे म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत दवरल्या। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाच्या मांडावळीचे कल्पना दितना सरकारान हे खातीर एक कमिटी करपाचे थारायला। ही कमिटी उपरांत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनान घेतिल्ले निर्णय चालीक लावपाचे काम पळयतली। हे सुनावणे वेळार सरकारान गोंयचे कांय गांवांनी पिवपाच्या उदकाची पुरवण सारकी जायना हे मान्य केला। सांगे तालुक्यांतल्या काल्या आनी कुर्डी, दिवचल तालुक्यांतल्या मये, मुळगांव आनी पाळी, धारबांदोडा तालुक्यांतल्या मोले हे गांवांनी पिवपाच्या उदकाची कमतरता आसा हे सरकारान हायकोर्टा मुखार मान्य केले। हे गांवांनी सध्या टँकरा वरवीं उदकाची पुरवण जाता, मात थंय उदकाच्या टाकयेची गरज आसा हेय सरकारान सांगला। हे गांवांनी पिवपाच्या उदकाची पुरवण नियमीत करपा खातीर ते पंचायतीक बरोबर घेवन फुडली पावलां उखलतले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगला। ह्या केशीचेर फुडली सुनावणी हायकोर्टान परत 4 सप्टेंबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोंयांत प्रशासन ठप्प जाला। लोकशायेची थट्टा चल्ल्या म्हूण गोवा सुरक्षा मंचाचो आरोप। मुख्यमंत्री दुयेंत आसा जाल्यार दुसऱ्यान कोणे चार्ज घेवपाक जाय, फक्त सत्तेर रावपाक म्हूण सरकार चल्ला म्हूण JSMची उपाध्यक्ष स्वाती केरकार उलयल्या। तांची फोंड्या बसका जाली। टोटल ॲडमिनिस्ट्रेशन कित्याक कॉलेक्ट जाला तर हांगासर ॲडमिनिस्ट्रेटीव हेड म्हणून चीफ मिनिस्टरूच कार्यरत ना। दे आर फायटींग ऑन लिडरशीप। एका मनशा खातीरूच आमी आतल्यारूच आमी तुमच्या बरोबर रावतले अशे तरेचे म्हणजे अलोकशाही कंडिशनां घालून ही लोकशाही चलयली वता आनी ताका लागून दीस इज टोटली अनहोली जे कितें अलायन्स तांचें चल्ला न्ही, दीस इज अनहोली अलायन्स आसा। आनी ताका हे सरकार आसा न्ही, हे सरकार गोंयच्या हिताच्या विरुद्ध आसा। फक्त सत्तेन टिकपा खातीर उडिल्ले सरकार हे। सत्तेन टिकपा खातीर सरकार लोकशाही निवडून दिनात तर व्यवस्थित नियोजन करपा खातीर सरकारी पैसे सगळे सरकाराचे संबंध जनतेचे सगळे प्रश्नांचे नियोजन आणि ॲडमिनिस्ट्रेशन हे ॲडमिनिस्ट्रेशन चलपा खातीर येदी व्हडली ही आमची लोकशाही आसा। ते लोकशाहीची ही थट्टा चल्लेली आसा। प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा ही थट्टा चल्ली आसा ती, पूण आत्तां कोणूच कांय करूं शकना कित्याक लोकांच्या हातीन शस्त्र जे आसा ते म्हणजे निवडणुका आनी येता त्या निवडणुकांक लोक आपले शस्त्र दाखयतले कित्याक लोकांक कळून चुकला हे फक्त सत्ते खातीर आनी सत्ते भोवती जें कितें आसा तांकां मेळटा फायदो ताज्या खातीर कशें तरी करून ते एकठांय राविल्ले आसा। दीस इज अ व्हेरी व्हेरी शेमफूल अँड डिसग्रेसिंग म्हणजे लोकशाही कलंक लावपी अशा प्रकार गोव्यान चलिल्लो आसा, हाचो आमी निशेध करतात। गोवा सुरक्षा युवा मंचाची ह्या वेळार बसका जाली। रोजगार, ड्रग्स, कसिनोचे इशू हे खेप चर्चेक आयले। सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे गोंयान अनेक युवाचे प्रश्न आसात। ह्या युवा प्रश्नांक फुडें वचून आमकां टॅकल करपाचें आसा आनी त्याचो एकूण ज्ञान जे आसा हे अनेक प्रश्न जे आसा त्या प्रश्नाचो एकूण अभ्यास करून त्या अभ्यासा संदर्भात हांगासरले प्रत्येक युवा प्रमुख जे आसा ह्या युवा प्रमुखांक ते लक्षान हाडून दिवप आनी तांकां त्या आपापल्या मतदारसंघान वचून ते प्रश्न जे आसात ते घेवपाचे आसा अशा प्रकारचे एक विशय जे आसा हे आयज आमी हांगा बैठकीन मांडलेले आसा। रोजगारचो प्रश्न आसा गोंयांतलो, दुसरो प्रश्न आसा ते ड्रग्सचो प्रश्न आसा, मागीर कॅसिनोचो प्रश्न आसा, मायनिंगचे प्रश्न आसा, अशे अनेक प्रश्न आसात। पण ते प्रश्न जे आसा ते आयचे सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार जे आसा त्या सरकार कडेन सुटना अशें दिसता। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।